फोंड्या कमर्शियल टॅक्साचे तालुको ऑफिस उगडलां। वयल्या बाजारांतल्या ह्या खात्याचे नवे कचेरेचेर सरकारान 1,94,00,000 मोडल्यात। थंय 44 स्टाफ आसतलो। फोंड्यात 4,370 डीलर आसात। फाटल्या अर्थीक वर्सा कमर्शियल टॅक्सान तांचेकडच्यान 1,84,00,000 टॅक्स एकठांय केला। उक्तावणाक मुख्यमंत्री पार्सेकार आशिल्लो। जीएसआरटीसीन काम केल्लें चेर 1.94 करोड्स खर्च जाल्या। फोंड्या खातीर एक बरें ऑफिस आवश्यक आसलें आनी म्हाका दिसता बऱ्या पद्दतीन जीएसआरटीसीन फर्बिश करून हें ऑफिस दिल्लें आसा। हांगा असिस्टंट कमिशनर आसात आनी अन्य ऑफिसर्स मेळून सादारण 44 नंबर ऑफ स्टाफ्स आसात। संपूर्ण फोंड्या वॉर्डाक 4,370 डीलर्स आसात आनी फाटल्या वर्साचे कलेक्शन 184 कोटी आसले। जीएसआरटीसीन बऱ्यापैकी काम केलां। हे सरकार केवळ टॅक्स जमा करता आनी टॅक्स कलेक्ट करता इतलेंच न्हय, तर ताचो योग्य विनियोग करपाची जबाबदारी सरकार करता। म्हणजे सरकार हे भरपूर एक्टिव्ह सरकार आसा आनी सरकार जनते कडल्यान येणारो पैसो हो योग्य कामाक योग्य पद्दतीन पावयता। सरकारान मायनिंग ऑडिट रिपोर्ट पब्लीक करचो म्हणून जेन नेक्स्ट मागता। खण खात्यांत बेशिस्त आनी कायद्या भायल्यो गजाली खंय अजून चल्ल्यात। खण संचालक प्रसन्न आचार्याक खंय सारकें काम करपाक दिनात। प्रत्येक गजालीत खंय सरकार मेतेर जाता म्हणून जेन नेक्स्ट आरोप करता। आमकां खात्री लायक सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळा, पॉवरफुल सोर्स फ्रॉम द मायन्स डिपार्टमेंट, की ऑडिटूच जावना म्हणून रिपोर्ट तयार केल्यात आनी दिल्यात म्हणून बसून घरा कडेन। कंपनीक ते वचूना, सायट विजीट करुना, कांयच करुना, दे हॅव जस्ट सॅट एट होम एंड दे हॅव प्रिपेर्ड द रिपोर्ट। सो मायन्स डिपार्टमेंट शूड कम आउट क्लियरली ऑन दीस एंड मेक द रिपोर्ट पब्लीक। 2012च्या इलेक्शना पयलीं बाब मनोहर पर्रीकरान मायनिंग इश्यूचेर मोठो बोवाळ केलो आनी सत्तेर आयल्या नंतर मायनिंग इश्यू हो 35,000 कोटी वयल्यान 3,500 कोटी जालो आनी 3,500 कोटी वयल्यान तो इलिगेलिटीज म्हणून जाले। लास्टाक ते स्कॅमूच न्ही, इट वॉज जस्ट इलिगेलिटीज म्हणून। हे सीएनी कितें केलां गोंयचे जनतेक खबर ना, आमकांय खबर ना, मिडियाकूय खबर ना। कितली क्वॉन्टिटी पिल्फरेज जाल्या प्रत्येक कंपनी कडल्यान किंवा प्रत्येक कोणे इलिगेलिटीज केल्या हाजेर कांय रिपोर्ट ना। सरकारान पयलीं म्हणजे ह्या सीएनी दिल्लो अहवाल तांच्या वेबसायटीर किंवा पब्लीक करपाची गरज आसा। वी डोंट नो why the government is shying away from the report. First, whether government is trying to do a eye wash. Justice Khandebarkar committee नेमली, आउटकम काय ना, झिरो जाले। सीए नेमले आनी जवळ जवळ कोटीवर रुपया पेमेंट जालेत तांकां फी म्हणून, ताजेरूय काय ना। आनी अजुनूय सरकार गेल्या सरकाराक ब्लेम करीत आहा की मायनिंग स्कॅम जाला म्हणून। मायन्स डिपार्टमेंट, देर इज अ गुड ऑफिसर प्रसन्न आचार्य, ही इज डुईंग हिज वर्क, पूण अनफॉर्च्युनेटली आतां आमकां तें कळून येता की ताजे हात बांदपाक गेल्ल्या, ताकाय काम करपाक दिनात। जे ई ऑक्शन जावपाक लागला, आतां आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळा की ई ऑक्शन समज जर 1,00,000 टन जाला, पूण थंयच्यान ट्रान्सपोर्ट जाता थंयच्यान 10,00,000 टन भायर सरपाक लागल्यात फ्रॉम द डंप एरियाज। आनी हाजेर ह्या मायनिंग ऑडिटाचेर रिपोर्ट सबमीट जे जाला हाजेर सरकारान कितें एक्शन घेतला? घेवया एक विराम।